BJP घरात हाडपाक, पूण गोंयचे लोक पर्याय सोदतात आणि ते पर्यायी प्लॅटफॉर्म जो आसा तो तृणमुलाचो पर्यायी प्लॅटफॉर्म. पार्टी येयल्या तांकां बेनिफीट कोणाकूच बेनिफीट ना. लोक तृणमुला बरोबर रावतले कित्याक लोकांक क्रेडिबल ऑल्टरनेटीव जाय. लोक BJPक नाकारतले पूण क्रेडिबल ऑल्टरनेटीव तृणमुलाक सपोर्ट करता. तुम्ही इतकी वर्सां काँग्रेसीन आसले पूण तुमकां कितें दिसता अशें काँग्रेस सोंपली हें नासलें शिक्षण नासलें कितें म्हणटा? काँग्रेस सोंपलीशी दिसता आमकां काँग्रेसी कडेन जायना. म्हाका कोणाचें कांय उलोवपाचें ना, वायट उलोवपाचें कोणाचें ना. सगळे गोंयचे लोक जाणा, हांव कांय उलयना. पूण क्रेडिबल ऑल्टरनेटीव जे गोंयच्या लोकांक जाय ती आमी दिवपाक कार्यबद्ध आसा आनी तृणमूल ती ऑल्टरनेटीव जातली. तूं राष्ट्रांत पळय, यू सी द सिट्युएशन इन द कंट्री. हू इज द नॅचरल ऑल्टरनेटीव नाव टू नरेंद्र मोदी? इज ममता बॅनर्जी. Who is the alternative emerging to नरेंद्र मोदी? It is ममता बॅनर्जी. तुम्हीच म्हाका सांगा, हे सारकें न्ही जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. Sir, he is the next face in ना तशें कांय न्ही. इट इज नॉट लायक दॅट. वी आर ऑल अ टीम विथ द पीपल ऑफ गोवा टू ब्रिंग अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटीव टू द BJP.